आवय बापूय जाल्लीं तुमच्या मदलीं साबारां चिंत्या तुमचीं भुरगीं आनी मुखल्या दिसांक जावं पुरो लांब आवदेक पयस वेतात पूण कळटना जावं पुरो तांच्या शिकपाक जावं पुरो तांच्या कामाक ह्या थोड्या आवय बापायंक तुमच्या भुरग्यांक दुवांक चड करून ओपसून दिताना या त्याच तुमी मोग केल्ल्या भुरग्यांनी तुमकां लात मारन आनी आमकां तुमची परवा ना म्हणून पयस गेल्ल्या वेळार तुमी तुमची दुकां वळयता आसतना तुमच्या मोतीन कितें चलता तुमच्या मोतीन कितें चलता ओ म्हजो पूत आतां इतलो वाडला मू हें म्हजें धूव आतां इतलें व्हड जालां मू येदें ल्हान आसलें तें बाळशें आसलें तें ह्या आवय जाल्ल्या तुमकां तुमच्या गर्भांत तें आसतना हांवें ताका वावयलां न्हय आनी तक्षण तुमच्या मध्यप्रतलाक जावं पुरो आदल्यो संगती उगडास येतात कितले रात दीस म्हणून तांक ह्या तुमचो कितें पुरासान म्हणून पळयनासतना तुमी त्या भुरग्याक वाडयल्ली रीत कितें ह्या भुरग्यांक आमी उणें करूं ना म्हूण भोवशा तुमच्या पोटाक सयत तुमी कांय नासतना त्या भुरग्याक कवयल्ली रीत तुमी मजेन करचे जे आसले दीस त्या भुरग्याक लागून तुमी घराच रावून म्हणल्या बरी कितलीं जाणां तुमी दुकां वळयनात जावं पुरो भुरगीं बऱ्या वाटेक गेलीं संतोशां पूण तींच भुरगीं जर तर तुमकां सांडून पयस ह्या तिरस्कार करून पयस वता आसतना कितलीं जाणां तुमी रडटात रडनात रडटात भोवशा तुमकां उक्त्यान सांगूंक नाका पूण कितलेशा आवय बापायचें रडणें हें आज देव रडता देव रडता आनी देव रडता खंयच्या संदर्भार देवाकच आपणाची कितें बिरमोत या आपणाक तो आपणाक तो दुर्साता हांवें इतल्या मोगान वाडयल्लो म्हजो पूत हाका हांव मरूंक सोडानगी कितलेशे पावटी धाकलो दिल्लो आसा पेलिकन म्हणलें त्या एका सुकण्याचो इतलें व्हड वाडटा तें सुकणें तें आपल्या हर्द्या कडेन सांगा ताच्या बोन्सीन चिरून आपल्या पिलांक रगत दिता आनी जायते कडेन आल्तारींक त्या पेलिकन त्या सुकण्याचो सुगुर्त दिला क्रिस्तान आपणाकच ह्या आपणाचेंच रगत आमकां दिला म्हणून आपलो जीव मरूंक दिवन आपल्या भुरग्यांक वाडयला तुमी तशेंच केलां तुमचो जीव मरूंक दिवन तुमच्या भुरग्यांक वाडयला भाव भयणीनो सवाल हें जर तुमच्या भुरग्यांक या आमच्या भुरग्यांक आमी तितलो मोग करून वाडयला जाल्यार आमकांच वाडयल्ल्या देवाक आमी कित्याक विसरले हांव कित्याक विसरले हांव देखून पळया आईचें पयलें वचप होसेया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें इस्रायेल भुरगो आसतना कांय नंतर तुमकां चिंतूंक कोणाक आमकां आठव करूंक बरें जाता ह्या चिंतूंक बरो अवकाश मेळटा ती म्हजें सांगता ह्या तुमी खंयच्या नमुन्यान भावार्थाच्या जिणेन देवान तुमकां वागयलां म्हणलें चिंता कांय ना जाल्यार हांव एक दाखलो दितां आमीच ह्या कांय 40-50 प्रायर आसची या ताच्या की चड प्रायर आसची तुमी उगडास करा तुमचे ल्हान दीस आमी जल्माले आमकां आमच्या आवय बापायन इगर्जेक हाडलें आतांचे आवय बापाय करनात म्हणून न्हय समज परिस्थिती थोडी बदलल्या इगर्जेक हाडलें जावं पुरो जायत्यांक त्या आल्तारीर दवरलें आमचें समर्पण करून देवाक आमकां ते उगडास आसात आमी सुरू इस्कलाक सर्वात आसतना त्या आमकां आवय बापायन जावं पुरो पोरसान व्हरून हाडलें ताचे उपरांत दोतोरनीक आमकां धाडलें भावार्थान आमी सावकास करून आमकां नांव दिलां दोतोरनीन आमकां आमचो भावार्थ वळखूंक दिला ताच्या उपरांत सावकास करून आमकां पयलो कुंभाराचो दीस जायत्यांक तुमकां उगडास आसा जाल्यार जेजूचे ल्हान फोल तेरेस आपल्या जिणयेंत तिची आवदीच मोटवी आसली 23 वर्सांची पूण तिका एक घडीत बरें करून उगडास आसा तिच्या पयल्या कुंभाराचे दीस पयल्या कुंभाराचो दीस त्या पयल्या कुंभाराच्या दिसा कितें घडल्लें म्हणून ती आपल्या मोरा काळार सयत उगडास काडटा
आमकां वागयलां, पवित्र सभेन आमकां वागयलां, आमकां जीव दिवन बऱ्यांतलें बरें दिवन वाडयलां. इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो. देव म्हणटा इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो. इस्रायल कोण? जाकोब, अब्राहम, इजाक आनी जाकोब. आनी जाकोबाच्या भुरग्यांत हांव सगळी संतत, सगळी इस्रायल पर्जा देवान केली. देखून इस्रायल म्हळ्यार एकलो व्यक्ती जावंक पुरो, तो देशूय जावंक पुरो, सगळे जनांग. देखून तो भुरगो आसतनाच म्हळ्यार भुरगो ताका जल्म दिल्लोच हांवें. अब्राहम कोण? लेकाक नातुल्लो मनीस. तुका खंय नातल्ल्या तुका जल्म दिल्लो हांवें. भुरगो आसतनाच हांवें तुजो मोग केलो. तुका अस्मिताय, आयडेंटिटी दिल्ली हांवें म्हूण देव सांगता. भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो. आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर हाडलो. हो पूत आतां वाडला, बळिश्ट जाला, पूण ताचे सांगता येयलो गर्विश्ट जाला. पूण ताका खबर ना तो गुलामपणांत आसा. देखून इजिप्तांतलो ताका भायर हाडटा, गुलामपणांत भायर हाडटा आनी ताका स्वतंत्र करता. दुदान आनी मोवान वाळच्या गांवांत ताका वस्ती करूंक दिता. पूण जितलें चड हांवें ताका उलो केली तितलें चड म्हजे तावन ती पयस जावली. तुमी भुरग्यांक लायतना तुमी लावंक लागीं लागीं येता आसतना भुरगीं कितें करतात? हट्ट करून आनीकी धांवतात. दिसाचो उजवाड जाल्यार आनी पळय ती संद्र पळय म्हणून भुरगीं बाप सपने म्हणून. आतांच्या भुरग्यांक तेंय जायना. तुमी कशें भुरग्यांक लायतात आतां मोबायल ऑन कर, तातूंत कितें प्रोग्राम घालें, भुरगीं थंयच पळोवन हांगा लावन दिलें तुमी. पूण कितलें चड हांवें ताका उलो केलें. आदीं मोबायलां नासलीं, आवय आनी फाटल्यान धांवची आसलीं. भुरगीं गेल्ल्या कडेन आवय फाटल्यान वाटली घेवन भुरग्यांच्या फाटल्यान. देव हाचो उगडास करून दिता. हांव म्हज्या भुरग्या फाटल्यान धांवलो. भुरग्याक गरज ताची, पूण देव भुरग्या फाटल्यान धांवलो. तरी ह्या भुरग्यांनी कितें केलें? बाल देवाक यज्ञ भेटयलो. देव बरें करते आसा, पूण अनुपकारपण पळय आमचें. आमी धांवता हेर देवा फाटल्यान. कांय मुखल्या दिसांनी अवकाश मेळ्ळ्यार आमी हाचें प्रवचन दिता. रडूंक येता आयच्या दिसा, रडूंक येता. पवित्र सभा आपल्याच मांस रगत म्हणल्यार बरी. पवित्र सभा आमची आवय ती क्रिस्ताचें मांस आनी रगत आमकां दिता आसतना आपलो जीव आमकां दिता, सासणीक जिवीत. पूण आमच्या मदलीं कितलीं जाणां त्या आवयक खोटो घालून मस्तून आज हेरां देवा फाटल्यान धांवते आसात. अनुपकारी. आनी ही अनुपकारी मनशां हांवें सत सोदलां. म्हाका देव मेळ्ळा. क्रिस्तांवपण हें न्हय म्हणून बरें मोव सारयल्ल्या उतरांनी आमकां बुलयतात आनी आमी तीं काय बायबल हांकां मात्र खबर आसा, आमकां खबर ना म्हूण तांच्या फाटल्यान तांकांच पुकारता. अनुपकारी आमी अनुपकारी. हांवेंच एफ्राईमाक चलोवंक शिकयल्लें. देव म्हणटा हांवेंच एफ्राईमाक चलोवंक शिकयल्लें. एफ्राईम हो शब्द जावंक पुरो जुजेच्या दोगां पुतां मदें, एफ्राईम आनी मानस्से. ह्या एफ्राईम ही एक कुळी, जुदेवांची एक कुळी म्हणून आमी वळखता. चलोवंक शिकयल्लें. आवयानो, बापयानो, भावा भयणीनो, तुमची ल्हान भुरगीं आसतना तुमी कशें त्या भुरग्याक चलोवंक शिकयल्लें? पयलें मॅट काडटना कितलीं संतोसल्यात तुमी. आनी त्या उपरांत त्या भुरग्याच्या पांयांक बोळ मेळच्या बरी भोवशें एक बोट धरलें तुमी आनी त्या बोटाक तुमच्या भुरग्यान धरलें आनी तें भुरगें तुमच्या सांगाता मॅटां काडूंक चल्लें. तुमकां फास्ट चलोवंक जाते ना? पूण भुरग्यां सांगाता भुरग्यांची तुमी मॅटां काडलीं सावकास 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 करून. कित्याक तुमचो इरादो तुमच्या बरी भुरग्यान चलचे बरी न्ही, भुरग्या बरी तुमी चलोवन ताका बोळ दिवच्याक. आनी देवान हें केलें. एफ्राईमाक चलोवंक हांवें शिकयल्लें. खंयच्यांत? भावार्थांत, सतांत. देखून देवान उपादेश दिले. अणभवर्ती लोक हो आसुल्लो
अशिकपी लोक आसुल्लो, संस्कृती नातुल्लो लोक आसुल्लो, झुजारी म्हणल्या बरी, पाडपडून आसल्या बरी हो लोक आसुल्लो, तांकां शिकयल्लें देवान. हांवेंच तांकां म्हज्या हातांत घेतलीं आनी हांव तांकां बरेंपण करता म्हणलें तांकां समजूंक ना. मनशापणाच्या दोरयांनी बांदांनी हांवें तांकां ओडून हाडलीं. भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडटल्या भशेन हांव तांकां जालो. तुमी भुरग्याक धरतात, उखलतात आनी त्या भुरग्याक एक कीस दितात. खंयच्या नमुन्यान तुमी म्हणटात भुरग्याक किच्चू दिता म्हणून म्हणटात जावं पुरो, पूण त्या भुरग्यान एक कीस दिलो जाल्यार कीस तुमकां दिवच्या खातीर त्या भुरग्याक तुमी वयर उखलतात, तुमच्या स्थानार हाडटात. तूं थंय सकला रावूं नाका, म्हज्या सांगाता राव, म्हज्या सांगाता तो भर्म घे म्हूण भुरग्याक उखलून घेतात. देवान तेंच केलें. देवान गुलामपणांत आसल्ल्यांक, फकडावन गेल्ल्यांक हांकां स्वतंत्र केलें, देवाची भुरगीं जावचें भाग केलें. तुमी सकला न्हय, किरकोळ न्हय, उंच तुमी. मोरी आपल्या सुती गायनान म्हणटा, ताणें दुर्बळ्यांक उंच उबारलें आमकां, आनी हांवें भागवून तांकां जेवण वाडलें. आमी चड करून इगर्जेक येता आसतना तुमी भागवतात, तकली भागोवन नमस्कार करतात. आमी देवा मुखार भागवोवचें, पूण हांगा देवूच भागवता. कित्याक हांवें किरकोळ्याक उंच उबारी जाय तर हांवें भागा जाय पडटा. देखून देवूच भागाता. जेजू क्रिस्त मनीस जालो, भागवालो तो मनशा सैम. उपरांत आमी नोवेनाच्या वेळार म्हणटा देवाचो शब्द मनीस जालो, देवाचो शब्द मनीस जालो, तो आमच्या मदें जियेलो. हांवें भक्तीपणान कितलेंय म्हूण येता, पूण देव मनीस जावचें भागवोवचें. आमच्या सैमाक तो आयलो, किरकोळ जालो. देखून देव म्हणटा ताणें खरेपणी आपल्या भुरग्याचो मोग केला. परत्यान आवय बापाय तुमी, ती तुमची भुरगीं कितलीं तुमकां खेंडून दी, कितलीं दुरसूं दी, कितलेंय तुमकां वाटेर घालून दी, तुमी शिरापतात तुमच्या भुरग्याक? कोणी तुमच्या भुरग्याक शिरापतात? ना. कित्याक? तुमी जल्म दिल्ली तुमची, तुमच्या कुडीचो भाग. देव आज आमकां तेंचो उगडास करून दिता. आमी देवाचो भाग, आमी ताच्या कुडीचे सांदे. देखून देव आमकां पयस करिना, हें ताचें वर्तेपण. देखून भाव भयणीनो, उलो हो अनुपकारी जावचें नाका, विसरून वेचें नाका. ताच्या बदलाक उगडास करया. जें कितें आमी आज आसांव देवान आमकां दिल्लें तें. देखून तुमी आज हांव तुमकां देखून सुरवेर म्हळें, तुमचो भावार्थ वर्तो, त्या भावार्थान तुमी हांगा आसात. पूण देवसार आमच्या भोंवतणी घडये वेडो घालून आमकां आपोस्तल उगडास करून दिता. ग्रासूंक रेडी तयार जाला तो. देखून ताळणी केदाळां येवंक पुरो. घट रावया, तीर रावया आमच्या भावार्थान. कित्याक देवान आमकां साल्वासावन दिला, तो आमच्या बगलेक आसा, तो आमकां निवारता. त्या वेळार देव आमच्या वयल्या आणवार निवारतलो मात्र न्ही, आमकां ताची भुरगीं म्हणल्या मोगान सर्गींचो अणभव गच्चो दितलो. जावं देवाची खुशी आमच्या हर एकल्यातय.